नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। टीसीपी बिल्डिंग बांधकाम दुरुस्ती कायद्याचो ड्राफ्ट आंगलट, मंत्री बॅकफुटार, पुराय ड्राफ्ट स्क्रॅप, वादग्रस्त 16B कलमा सकल जमीन रुपांतराक दिल्ल्यो सगल्यो मान्यताय रद्द। कामचुकार खाळ आळशी सरकारी जावयांक सक्तीन निवृत्ती विशीं कर्मचारी संघटनेक विश्वासांत घेवनच निर्णय, एक्शनय विश्वासांत घेवनच सर्क्युलर सगळ्या खात्यांक लागू, मुख्यमंत्री उलयलो। बेकायदेशीर चिऱ्यांचे खणीचेर पुलिसांची एक्शन जायना, कोर्टाक भ्रष्टाचाराचो दुबाव, ऑफिसरांचेर एक्शन कित्याक घेवची न्ही, सांगे कोळेचे केशींत हायकोर्टाचो सरकाराक प्रस्न। राजस्थानात काँग्रेसीचेर संकट, गेहलोत कॅम्पाची पायलटाक सीएम करपा आड बंडखोरी, मध्यस्थीची जबाबदारी कमलनाथाचेर, तेवटेन काँग्रेस सोडिल्ल्या आझादाचो स्वतंत्र पक्ष। वास्को उपासनगरांत 2 फ्लॅट फोडले, घरांत लोक आशिल्ल्यान आनीक 3 फ्लॅट फोडपाचो चोरांचो प्लान फेल, एका म्हयन्यांत फ्लॅट फोडपाचो तिसरो प्रकार, लोक मागता पुलीस पेट्रोल। मोबायल टावरांक लागून कॅन्सराचो बोवाळ, खरी घातक फोनाची रेडिएशन, कानाकडेन धरप चड घातक, जगपाच्यो संवयी बदलूंक जाय, टाटा मेमोरियलाच्या कॅन्सर स्पेशालिस्टाचो सल्लो। घटस्थापनेन नवरात्रां सुरू, दसऱ्या मेरेन 9 दीस दुर्गेच्या 9 रुपांचो पुजेचो उत्सव, अंत्रुजांत मखर आरतीचे मखरोत्सव, गोंयची नवरात्रां। टीसीपी बिल्डिंग बांधकाम दुरुस्ती कायद्याचो ड्राफ्ट आंगलट आयल्या उपरांत मंत्री बॅकफुटार, पुराय ड्राफ्ट स्क्रॅप करपाची विश्वजिताची घोशणा, तज्ञ समिती खंय दुरुस्त्यांचो अभ्यास करतली, उपरांत फुडलें फुडें म्हूण विश्वजीत सांगता। बरोबर टीसीपी कायद्याच्या वादग्रस्त 16B कलमा सकल जमीन रुपांतराक दिल्ल्यो सगल्यो मान्यताय रद्द करपाची घोशणा, हायकोर्टाक निर्णय खंय कळीत करतले। हांवें ठरयलां की सगळे जे अमेंडमेंट हांवें हाडलेले सगळे जे अमेंडमेंट हांव स्क्रॅप करता विथ इमिजिएट इफेक्ट। आमचे जे एक्सपर्ट कमिटी आहात त्योच अमेंडमेंट परत घेतले, ते स्टेक होल्डर कडेन चर्चा करतले, तेजे नंतर बोर्डाक हाडटले, तेजे नंतर आमी बोर्ड परत एकदा तेजेर चर्चा करून मागीर तो प्रोसेस फुडें वयतलो। कॉन्ट्रोवर्सी कित्याक, जेन्ना म्हाजो पर्सनल स्वार्थ कसल्याच गोष्टीक ना, म्हाजे पर्सनल हांगा अजेंडा कांयच ना, म्हाका जाय गोंया राज्यान विकास जाल्लो जाय, हांगा सगळ्यो गोश्ट्यो बंद पडोना। मेन म्हणजे आता मुख्यमंत्री आम्ही सगळे एकजूट जावन एक गोष्ट फुडें व्हरपाचो आमचो मुख्यमंत्री प्रयत्न करीत आसता, पण त्याच बरोबर गोंया राज्यान हो विरोध करपाचो विरोध तशें आमकां चर्चा करपाची ना। म्हणून हांवें कितें ठरयलें की हांवें जर अभियान दवरलें परत लोक म्हणटले ना तेज्या फाटल्यान कितें तरी हेतू आसतलो, हेतू काय ना, सरळ स्क्रॅप करता हांव। त्याच बरोबर हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसा की कोर्टान जे खंय 3 वर्सां पळयता आमी निर्णय जायना, पूण आयज पर्यंत जे कितें केसीस केल्ले आसा, जे कितें 1222 केसीस, त्याच बरोबर प्रोविजनल आणि फायनल अप्रुव्हल बी जाल्ले केसीस, ह्यो सगळे केसीस स्क्रॅप करता विथ इमिजिएट इफेक्ट। देर विल बी नो केस ऑफ 16B वॅलिड फ्रॉम टुडे। आय हॅव गिवन डायरेक्शन्स टू स्क्रॅप इट, इट विल बी रेक्टिफाईड बाय द बोर्ड अँड तेज्या नंतर आमी कोर्टान एफिडेविट घालतले की कायंडली गिव अस परमिशन अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स टू रीलुक एट 16B केस बाय केस। ते बी दिना जाल्यार काय हरकत ना। आरजी आप ॲक्टिव्हिस्ट आणि गांवच्या ग्रामसभांनी ड्राफ्टा आड आवाज चढल्या उपरांत टीसीपी मंत्र्याक धग लागलो। टीसीपी कडेन ड्राफ्टाचेर शेकड्यांनी हरकती, धंदो वाडोवंक गोल्फ कोर्स नाका, 200 बेडेड प्रायव्हेट हॉस्पिटलां नाका, वाडयता जाल्यार पीएचसीच्यो खाटी वाडयात, गोंयांत आशिल्ल्या धंद्यांक आधार दियात। आप आरजीचे आमदार ॲक्टिव्हिस्टांचो टीसीपी ड्राफ्ट कायद्या आड सकाळी पणजे मोर्चा। आम्ही कायद्यान आहाय आणि आम्ही कायद्यान तुक सांगो सोदताय की हे गॅझेटाचे जितले तू अमेंडमेंट प्रपोज केले ते तू स्क्रॅप कर आणि हे आमकां 1 लाख जमिनाचेर 30% FAR नाका, आमकां बिझनेस वाडोवपाक गोल्फ कोर्स नाका, आमकां
200 बेड प्रायव्हेट हॉस्पिटलान नाका. तुक जोरी बेड दिवपा जायो. आमगेले सब हेल्थ सेंटर आहे, आमगेले PHC आहे. ते PHC तुम्ही बेड वाडोयाय, थिंग तुम्ही अमेंडमेंट हाडाय आणि थिंग लोकांक बेड दियाय. आमकां गोल्फ कोर्ट हाडून गोंया बिझनेस वाडोवपाक गरज ना. आमकडे गोंय हॉटेलां आहाय, तीच हॉटेलांक तुम्ही भरपा पयशे दिवप ते प्रयत्न कराय. आमकां गोंयाचे एक्झिस्टिंग बिझनेस आहा, ते बिझनेस तूं कितकोन डेव्हलप करतलो ते करपाक तुम्ही अमेंडमेंट हाडाय. Do not bring such amendments which will loot Goa and which will destroy Goa. As an MLA, as a legislative member, we see we are 3 of us over here. We invite all the legislative members of Goa, come ahead, let us protect Goa. हो प्रोटेस्ट कंटिन्युअस चालू उरतलो हे सांगलेले आसा. प्रत्येक गोंयकार आयज आमी एकटे आसा, कोणी आसूं गोंयकार म्हणून आमी एकटे आसा. गांव राखपाक लागून, आमचे गोंय राखपाक लागून. आयज गोंयचेर सगळे तरेचे आक्रमण आसात, सगळे तरेचे संकट आसात. क्लायमेट चेंजा लागून 15% गोंयची जमीन उदकां वयतली सरकार सांगता, आमी सांगनात. सरकार सांगता जाल्यार हेका लागून कितें करता सरकार? कांयच करना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आळशी, कामचुकार, घाळ, अकार्यक्षम सरकारी जावयांक सक्तीन VRS दिवपाचे सर्क्युलर फक्त सचिवालय न्ही सगळ्या कर्मचाऱ्यांक लागू म्हणून मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. सरकारी कर्मचारी संघटनेन सर्क्युलराचेर कांकू सुरू केलां. मुख्यमंत्री म्हणटा संघटनेत विश्वासांत घेवनूच निर्णय जाला. स्टाफाचेर एक्शन संघटनेक विश्वासांत घेवनूच जातली. प्री मॅच ऑर्डर आसा पळय सेक्रेटरी, ती फक्त सेक्रेटरी सगळ्यांत. आणि सीएम सर ती काल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांनी PC घेतलेली आणि तिने म्हणलं की पयलीं एक्शन घेवचे पयलीं कॉस्ट नोटीस दाखोवचे म्हणून आमकां 3 फावट तरी. तांच्यानी सांगला पळय गव्हर्नमेंट एसोसिएशनाक आमी विश्वासान घेवनूच करता सगळे. तशें आसलें, तांकां विश्वासान घेवनूच करता सगळे. ओके. बेकायदेशीर चिऱ्यांचे खणीचेर कारवायेक पोलीस जाग करिनात. असल्याचेर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक केस कित्याक करची न्ही काय म्हूण हायकोर्टाचो सरकाराक प्रस्न. कोर्ट म्हणटा मायन्स खातें पोलिसेन कागाळी हे मेरेन वाट पळोवची न्ही. सांग्यार पणसाय मळ आर्किओलॉजिकल सुवातेर तशेंच कुळ्या बेकायदेशीर चिऱ्या काडपाच्या केशींनी एक्शन कितें घेतल्या काय म्हूण प्रस्न. कुळ्या बेकायदेशीर चिरे खणीच्या प्रकरणात संबंधिताकडच्यान 2.5 कोटी मायज वसुलीक मीन खात्यान ऑर काढल्या. 2 पुलीस ऑफिसरांचेर एक्शन घेवपा विशीं सांगला म्हूण एजी सांगता. We are expecting a charge sheet to be filed very soon in that matter, and insofar as recovery of money etc. is concerned, the proceedings are already initiated by the director of mine. Show cause notice is already issued, so that is at that stage, and even in that case the matter is adjourned to a further date for further hearing. सांग्या पणसाय मळार आर्किओलॉजिकल सुवातेर चिरे काडपाच्या प्रकरणात आरोपींचेर कारवाय करपा बरोबरच सरकारी तिजोरेचें लुकसाण भरूंक सरकारान कितें केलां काय म्हूण कोर्टाचो प्रश्न. There is an order passed by the director of mines to recover an amount of more than 2.5 crores from the parties who according to us are responsible for this illegal activities. That is what was pointed out to the High Court. We also pointed out that we have conducted an inquiry and we have found out some lapse on the part of some of the police officers, and some action has been also taken, and action is also proposed to be taken against 2 officers of the government, and that is also taken on record by the High Court. खाती आणि सरकाराचे जापेक कोर्टान सांग्याची केस 11 जाल्यार कुळ्याची केस 19 ऑक्टोबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. राजस्थानात काँग्रेसीचेर संकट. मुख्यमंत्री गेहलोताच्या कॅम्पाची सचिन पायलटा आड बंडखोरी थंड करूंक हायकमांडान कमलनाथाक फुडें काडला. अध्यक्षपदाचे रेसींत आशिल्ले गेहलोताक दिल्ली व्हरून राजस्थानात युवा पायलटाक मुख्यमंत्री करपाची स्ट्रॅटजी गांधीच्या आंगलट. 90 वयर आमदारांची राजिनाम्यांनी धमकी. सगळीं गेहलोताचीच नाटकां म्हूण जाहीर. काँग्रेस अध्यक्षपदाची रेस आणि मुख्यमंत्रीपदाची आशा दोनूय वड्यार पांय दवरून आशिल्ल्या अशोक गेहलोताच्या कॅम्पाच्या बंडखोरीन काँग्रेस हायकमांडाक नाका शेवट. गेहलोताच्या कॅम्पाच्या 90 वयर आमदारांचे राजीनामे. प्रकरण निस्तारूंक कमलनाथाक धाडटात. गेहलोत कॅम्पाच्या बंडखोरीन हायकमांड बेजारला. पायलट दिल्ली वचूंक तयार ना.
कितें तें खंय हायकमांडाच्या निर्णया उपरांत। इतले मजगतीं काँग्रेस सोडिल्लो जम्मू काश्मीराचो आदलो मुख्यमंत्री ज्येष्ठ फुडारी गुलाम नबी आझादान आपली नवी पार्टी काडली। पक्षाचें नांव डेमोक्रेटिक आझाद पार्टी। 26 ऑगस्टाक ताणें काँग्रेस सोडिल्ली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 15 वर्सां बीजेपींत रावलो। वैयक्तीक मतभेद आसताच, पूण वैयक्तीक विचारान पार्टी सोडप चूक। बीजेपी सोडली ती चूक। मायकल लोबोक उपर्ती। कार्यकर्त्यांचो विश्वासघात खंय करूं ना, सगळ्या लोकां खातीर वावुरता म्हूण बाकीच्या पक्षांतले कार्यकर्ते सुद्दां आपल्या बरोबर रावतात। बाकीच्या पक्षांतले लोकूय खंय ताकाच मत मारतात। पर्सनली चिंतून पार्टी सोडूंक उपकारना। यू हॅव टू थिंक इन अ लार्जर एंगल की जी आमचे कडसून चूक जाल्या ती आमी मान्य करून घेवपाक जाय आनी आमी मान्य केले ते। सगळे भाशेचे कार्यकर्ते आमच्या वांगडा आसात। दे लूक एट मी एज अ पर्सन हू विल गो बियॉन्ड पार्टी लायन्स ऑल्सो, बट टुडे वी आर इन भारतीय जनता पार्टी अँड स्ट्रॉंगली विथ द पार्टी। घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावत प्रुडंट। मोबायल टावरांक लागून कॅन्सर जाता म्हणून फक्त बोवाळ। चड घातक मोबायलाचो वापर। काना लागीं मोबायल धरिल्ल्यान रेडिएशनाचे परिणाम भोगचे पडटात। टावराक लागून न्ही। कॅन्सर स्पेशालिस्ट सर्जन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाचो उपसंचालक दोतोर पंकज चतुर्वेदीचो सल्लो। दोतोर चतुर्वेदी प्रुडंटाच्या गजालींत कॅन्सराची कारणां आनी उपायांचेर उलयलो। No association between mobile radiation and cancer, number one. But there is association of mobile usage with other mental disorders and other cognitive disorders. Let us not forget that for me, using the cell phone close to your head and giving electromagnetic radiation like a microwave to the ear and everything will have a disaster. Cut down on the mobile use, not because you want... Doctor, the problem is here. The problem is not on the tower. Not tower. बुलडोजर घालून काडिल्ले जीएमसी भायल्या गाडेकारांक निमाणे 1.5 वर्सां उपरांत सरकाराचे नवे गाडे। गाडे ज्यांच्या नांवार आसा तांणीच वापरपाचे। हेर कोणाक चलोवंक दिल्यार एक्शन म्हणून PWD मंत्री सांगतात। मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार संवेदनशील, उरिल्ल्यांकय रोखडेच दितले। तेवटेन CCPचे हद्दींत बेकायदेशीर बांदकामाचेर महापालिकेची एक्शन सुरू। पण सरकार तुमच्या बाबतीत खूप संवेदनशील आसा। सरकारान तुमच्या गाड्या काडटा आसतना सांगलेले तुमकां परत रिहेबिलिटेट करतले। आता इतून भितर दोन गोष्टी आहा। बांदल्या PWD तांकडे एग्रीमेंट करतले, तांकां भाडें 1000 रुपया थारायला, सो 1000 रुपया भाडें तरी दिवपाक जाय। एक गोष्ट आहा आनी क्लियर सांगलें, ही स्वता काम करपी लोक आनी ते लोक थंय बसून ते विकताले। रस्तो काय सबलेट करून ना त्यांनी। आता हे गाडी सबलेट करून कसो दिवचो ना, एक तरी अलॉट केला त्याच्या नावार ती आसपाक जाय, तो आसपाक जाय, हो तेजो घोव नाल्यार तेची भुरगीं चलता। चौथा मनीस दिसलो की तेजो दुसरे दिसली सील मारपाचें। मजगती CCPन मार्केटातल्या अतिक्रमणाचेर एक्शन सुरू केल्या। ती ओपन स्पेस डेडिकेटेड ओपन स्पेस आनी तांणी इलिगल कन्स्ट्रक्शन केले, परमिशन घेवंक ना। सो डिसाइडिंग एट राइट, स्टार्टिंग विथ दिस फर्स्ट एंड देन विल गो टू द अदर शॉप्स ऑल्सो। सो वी हैव अ लिस्ट, verify and then we'll remove those structures. So far we have already found out 4, but there will be definitely more. So this drive will be only in market area, or you will be going? You can find only the market as of now. Later on we'll see about others. But ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। वास्को उपासनगरांत राती 2 फ्लॅट फोडले। आनीक 3 फोडपाचो चोरांचो प्लान फेल। 3य फ्लॅटांत लोक आशिल्लो। दाराचे कुली फोडटना भितर लोक आसा म्हूण कळटनाच भायल्यान खिळी घालून 2 फ्लॅट फोडले। उपासनगरांत ह्या म्हयन्यांत फ्लॅट फोडपाचो हो 3रो प्रकार। ह्या वाठारांत थळावे पुलीस पेट्रोलिंग मागतात। 15-20 दीस पयलीं जाल्यार आनीक 2 अश्यो चोरी जाल्ल्यो। फार्मास एक फोडले आनी तेंचे सायडीचे एक शॉप फोडलेली। तेन्ना आमी पुलिसांक आपोवन इन्क्वायरी करूंक लायिल्ली आनी तेन्ना बी सांगलेलें आमी पुलिसांक की तुमी बंदोबस्त करपाचो रातचे। आनी आतां कालूय परत 2 जाल्यो, 2 आनी तेजे फुडल्यान आनी एक बिल्डींग आहा तेंचे 2 घरां फोडलीं। तेजे पयलीं हांगाय बी जाली
आमच्या कॉलनीन हांगा तिवूय बी नासली तेन्नाच येयले लॉक फोडटा आनी भितर सगळें दवरून ते मागीर तेंची कितें आहा तें व्हरता. घराक रावपाक सुद्दां भंय दारां घालून हे चोर आसात ते दारां फोडून सुद्दां घरा येवन तांकां मारून सुद्दां सगळें घेवन पळपी. हांगा बोरकार आशिल्लो न्हू म्हाजो नेबर्स तेच्या पयलीं लॉक फोडले तो आशिल्लो भितर तेजी बायल आशिल्ली आनी तेंचे लॉक भायरसून फोडून ताका खिळी घातली आनी मागीर आमचे लॉक फोडले आनी ते व्हडले भितरले लॉक आसा न्हू ते हें करपाक ट्राय करताले तितल्यान त्या बोरकारान ते हितूनसून पळयले पळय जाल्यार तो मोठेच आसा तोंडाक बांदलेले आसा आनी ताका भायरसून खिळी घातल्या कारणान तो भायर येवं शकना. तेणी लायट पेटयली खंय लायट पेटयली आनी टीव्ही ऑन केली टीव्ही मोठ्यान लायली तितल्यान तो भायर सरून पळो खंय आनी ऑपोजीट बिल्डिंगेन आमचे 2 फ्लॅट फोडल्या. 1 मंथ बॅक म्हाजी चोरी जालेली शॉपाचेर आनी लास्ट नायट हांगा ग्रावंड फ्लोराचेर सकयल रावता ते तेंचे तो लायव भितर आहा मनीस रावता तो ओनर आहा भितर आनी भायल्याच्यान तेचे तो लॉक तोडटा आनी सायडीचो एक आहा तो बी लॉक तोडटा पूण तेका तेणी ताबडतोब मागीर पुलिसाक कोणाक फोन मारलो आनी वयल्या फ्लॅटार तेणी फोन मारून तेका कन्फर्म केलो. पयल्या तो म्हणपाक लागलो त्या सायडीच्या ऑपोजीट बिल्डिंगाचेर तेतूर बी आवाज चालू आहा हे चोरी जावपाचो अशें करून तिन्या 2 फ्लॅट फोडले तेणी आनी लायव कोण रावता तांकां भायल्याच्यान खिळी घातली लॉक घातली आनी तशें करून चोरी केले तेंच्यांनी राती. करासवाड्यावेलो स्क्रॅप यार्ड वाटांव कोणूय येवं दी तो वडयतलेच. आरजी मनोज उलयला. थंय कांयच सारकें ना म्हणून कागाळी आयल्या उपरांत म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटरान इन्स्पेक्शन केलें. कामगारांक टॉयलेट ना उक्त्यार वतात स्क्रॅप यार्डाचे डॉक्युमेंट ना लक्ष घालूंक पालिकेक बरयलां. मनोज म्हणटा म्हापशेच्यो बेकायदेशीर गजाली आरजीचो आमदार उस्तितलो. आमदार पळोवन घेतले. म्हापसाच्या आमदाराक इतलेंच सांगपाक सोदता की तुझे जे हनीमून पिरियड आहा पळय तो काबार जाल्लो आसा तुज्या म्हापसान जितले इलिगेलिटी जाता तेंचेर आमचो MLA कंप्लेंट घालतलो. MLA टू MLA कितें जावं न्ही तुमी आमकां सांगलेले निवडून येया मागीर कितें ते गोंय सांबाळ ह्या फावटी आमी निवडून येयला गोंय कशें सांबाळपाक जाय आनी तुमकां कशें लायनीर हाडपाक जाय ते आमी हाडटले आनी हे जे हांगा बोवाळ मारता पळय हेंचे हे स्क्रॅप यार्ड इल्लीगल जे आहा ते डेमोलिश केल्या शिवाय आमी रावपाचे ना. 100% डेमोलिश म्हटल्यार डेमोलिश जातले. म्युनिसिपालिटीचो कॉर्पोरेटर कावन्सिलर नाल्यार MLA कोण सपोर्ट करता तांकां खंय व्हरपाक जाय ते आमी व्हरतले. मागीर आतां आमी तेंच्या कडेन ऑफिसरा कडेन मागला की तेणी 2 तरेचे रिपोर्ट करपाचे एक घराचो आनी एक बिझनसाचो कित्याक ते एवरी टायम हे म्युनिसिपालिटी कायद्याचो मिसयूज करतात तांकां प्रोटेक्ट करतात कशें कोर्टान वचपाक जाय कशी स्टे हाडपाक जाय सगळें शिकयतात आनी एका जिम्मेदार हे ऑफिसर आसा कावन्सिलर आसा म्युनिसिपालिटी सगळ्या सो हे कशें इल्लीगल बांदलात आनी हे कोण येयल्यात हांगा कोण रावतात हेंची सगळी इन्क्वायरी जावपाक जाय. हेंचे नेटिव्ह खंयचे हे खंयच्या गांवांच्यान येयल्यात थंयच्यान कितें करून येयल्या ही सगळी इन्क्वायरी जावपाक जाय. हांव पुलिशेक सांगता की तेंच्यांनी हांगा येवन तेंच्यांनी इन्क्वायरी करची हांगा कितें पार्ट घातले हांगा कितें इल्लीगल एक्टिविटी करता कोणाक दवरले ही सगळी जावपाक जाय. हे व्हडले स्ट्रक्चर हांगा रावता आख्खी आमचो स्प्रिंग काबार करता गणपती चिखलान बुडोवचे पडटा तरी तुमी ओगी हा वयल्यान कंप्लेंट लास्ट इयर कंप्लेंट गेला. आतां जेन्ना MLAचे आनी आमी हे प्रेशर लायलो तेन्ना चूल मूल सांबाळून स्वावलंबी आत्मनिर्भर जावप नारी शक्तीन थारायल्यार कठीण न्ही. कितल्याशाच जाणांनी हें शक्य केलां आनी करतात. विमेन स्वामिनी स्टार्टअपाचे एक नवे कल्पक वेवसाय. नवरात्राचे पयले माळेक स्वामिनी खबरामाळेचें पयलें फूल. सप्तकी माळेंतली पयली स्वामिनी सुनीता माथूर बिझनेस टॅरो कार्ड रिडींग. अपर्णाचो स्पेशल रिपोर्ट. The best way to predict the future is to create it your own. आज आमच्या बरोबर अशीच एक स्वामिनी आसा सुनीता माथूर. शी इज इनटू टॅरट कार्ड रिडींग. सो टॅरट कार्ड रिडींग नेमकें कितें हें जाणा जावया सुनीता माथुरा कडल्यान. So tarot card reading is a divination card reading. It is nothing but a guidance. There are many businesses to opt for. Why did you choose tarot card? Oh, that's a very interesting question.
I was not this person who I am today. I'm an artist. I used to make paintings, if you can see in my house, all the paintings, you know. So it was like a midlife crisis. I lost my father. I felt very lost in the life. So I wanted to find myself. I learned, first I went, reading with people. My daughter used to do this. So I used to work with her, read for me and all that. And then I realized that it is a very beautiful, accurate way to give us life guidance. Okay? And then I realized that if I can fix my life, why can't I fix others' lives? So it's a kind of, giving back to the society what I've been taking all those years. First of all, the investment would be your own energy, your time commitment, and your intuitions. You need to keep your intuitions very high, because basic investment is about the basic card, like these tarot cards. These are Rider-Waite tarot cards. Okay, this deck is cost about 1,200. Okay, you can get it from Amazon. You can get it from any bookstore. I teach tarot reading. I have 2-3 different levels. But first, the basic level has to be there, which is about 18,000. It is about not one time. When I teach you, I become your teacher for life. So I charge, after all these years of experience, all this multi-country, multi-region, religion thing. Today I charge 2,000 rupees for 1 hour. The starter, the beginner, can easily ask for a 900 rupees an hour or 1,000 rupees an hour. But understand, you cannot cheat your clients. It is their lives you are playing with. तिने एक व्हेरी इम्पॉर्टंट मेसेज दिली, ती म्हणल्यार डोंट चीट युअर कस्टमर्स अँड डोंट एक्चुअली चीट युअर कस्टमर्स. सो ओंकार फळारी बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर. नवरात्रां सुरू, 9 दीस देवीच्या 9 रुपांची पुजा. गोंयांत चडशा देवळांनी देवी बरोबर देवाची मखर आरतीची परंपरा. राती प्रमाण मखरात देवाचें रूप, वेशभूषाय बदलतात, चड करून अंत्रुजांत. दसरे मेरेन मकरोत्सव चलता. गरबा दांडियेची संस्कृती हालीं शिरल्या. सोमारा घटस्थापनेन दुर्गेची नवरात्रां सुरू जालीं. सर्वकामाश्री पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जलवे शयनं ये संसारे बहुदुस्तारे कृपया. आजपासून ह्या शारदीय नवरात्रोत्सवात आरंभ जातात. तदनिमित्त म्हणटात ते रातचे आज म्हणटात ते 8 वरांचेर पालखी, त्याच प्रमाणे कीर्तन, तशेंच म्हणटात ते 10:30 वरांचेर मखरोत्सव तेजी आरती करूं जातली. तशेंच फाल्यांच्यान म्हणटात ते 9:30 वरांचेर रातचे मखरोत्सवाची आरती अशें जातलें. 9 दिवस म्हणटात हे शारदीय नवरात्रोत्सवाचो कार्यक्रम आसा. तशेंच दसऱ्याची पालखी येता ते 5 तारखेक म्हणजे विजयादशमी दिसा सांजचे 5:30 वरांचेर जातली. तेन्ना सगळ्यांनी भाविकांनी येवन देवाचे सेवेक येवचें आनी कृपा प्रसाद घेवचो. आयजचें मखर आसा ते 10:30 जातलें. सोमाराक लागून पयली पालखी आसली 8 वरांचेर, मागीर कीर्तन, मागीर 10:30 आरती, फाल्यांच्यान 7:45 कीर्तन आनी डेली सदांच म्हणटा ते 9:30 वरांचेर मखराची आरती. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गरजेच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.